माय गोवा नेटवर्कचे वतीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुम्ही पळयतात मन कोंकणीचो नवो एपिसोड. आमी सद्या आसात काकुलो मॉलाच्या फुडल्यान आनी घेवन आयल्यात नव्यो 3 म्हणी. चला लोकां बरोबर चर्चा करूया आनी त्या म्हणींच्यो जापो सोदुया. This program is sponsored by Vision Goa, a Chirag Datta Naik initiative. बोट दिल्यार खबर ना बॉट लायक हात खावप न्हू. बोट दिल्यार तुम्ही पुराय करपाक शकता. बोट दिल्यार हात घेता अशें कितें तरी आसा. सारकी जाप आसा. हात धरता. सारकी जाप आसा. बोट दिल्यार हात धरता. तुम्ही दोगांनी वांगडा जाप दिली. हात घेता. सारकी जाप आसा. बोट दिल्यार हात घेवप. ह्या म्हणीचो अर्थ कितें? म्हणल्यार इल्लेशें जर तुका हेल्प करूंक सोदता जाल्यार लोक मागीर चड एक्सपेक्ट करतात अशें. बोट दिल्यार हात ओडटा. हय जाप सारकी आसा. बोट दिल्यार हात बोडटा, हात घेता, हात गिळटा. खूब तरेचें आमी तें म्हणपाक शकतात. हय 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 अर्थ एकूच उरता. ह्या म्हणीचो अर्थ कितें? हांवें तुका इल्लोसो बायट दिलो ह्या चॉकलेटीचो, तूं अख्खीच ओडून घेतले. तुजी देख सारकी टू द पॉयंट आसली. हय आमी जेन्ना इल्लीशी मदत करतात आनी लोक सारकोच आमचो फायदो घेवपाक लागता तेन्ना आमी ह्या म्हणीचो वापर करतात. हात धरता. बोट दिल्यार हात धरता. म्हण सारकी जाप सारकी आसा तुमची. ह्या म्हणीचो अर्थ कितें? बोट दिल्यार हात धरता. म्हणजे केन्नाय कोणाक हेल्प करपाक पळय आमी वयता तेन्ना ते आमी जस्ट तांकां हेल्प करूंक वयता पण तेंच्यांनी आनी एक्सपेक्ट करता की आनी हेल्प करूंक जाय म्हणून. म्हणजे आमचो फायदो असो फायदो घेता तेजो हय. मनाचो अर्थ. हात धरून ओडटात मागीर. हात धरून ओडटा. हात धरता, हात धरून ओडटा. ओके जाप सारकी आसा तुमची. बोट दिल्यार हात घेता, हात धरता, हात ओडटा. ह्या म्हणीचो अर्थ कितें? चड कोणाक हेल्प केल्या मागीर मिन्स कोणाक दे टेक एडवांटेज. म्हणजे इल्लोसो आमी आदार करता. आमी सगळें आमचे कडल्यान करून घेतात. कोंब्याक कितलोय धापलो तरी खबर नाही. कॉमत उरता. तो कोमोत उरता. ओके तुम्ही तुमची जाप दिवपाक शकता. कॉमत ना ते नको राव. तुम्ही तुमची जाप दिवपाक शकतात. मी बी तो एका जाग्यार उरना तशें. ओके तो उरना. तो उरोना. ओके 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 काय न्हू. फडफडपाचो फडफडटात. तरी तो भायर सरताच. ओके कोमो लिपून दवरलो सॉरी धापून दवरलो तरी तो भायर सरताच. आनी तुम्ही जापो दिवपाक शकतात. ओके काय न्हू. तो उडून वयतलो उगड काडून वयतलोच न्हू फाटलो म्हणून. हय हय तुम्ही तुमची जाप दिवपाक शकता. आपल्याक जाय ते करता. ओके नाचून वयता तो मागीर. भितून नाचून नाचून वयतलो. ओके ओके कसो तरी भायर वचूंक शकता. कोंब्याक कितलो धाकलो तरी तो आड्डोपाचो आड्डातलोच सकाळी. कोम्या कितलोय थापलो तरी तो आड्डता. तो आड्डतलोच वा आमी म्हणटा तो साथ घालपाचो आसा तो साथ घालतलोच. ह्या म्हणीचो अर्थ कितें तुमकां खबर आसतली. खरें आसा ते मिन्स ते भायर सरपाचे ते सरतलेच. Not anyway, small hole also, the truth will come out only one day or other. सारकें कितें सत्य आसा कितें ट्रूथ आसा किंवा कितें गुपीत आसा. Never keep hiding anything. एब्सोल्युटली. न्हिवलेल्या शिताक. खबर ना. ओके एक हिंट दिता. न्हिवलेल्या शिताक फूक मारली तरी त्या गरमूच उरता. ओके खबर ना. ओके एक हिंट. न्हिवलेल्या शिताक फूक. फूक मारल्यार न्यूना. न्हिवलेल्या शिताक निवडलेल्या शिताक. ओके एक हिंट दिता. न्हिवलेल्या शिताक फूक मारूंक जाय. ओके न्हिवलेल्या शिताक फूक मारूंक जाय पण मारिनात. ओके जाप खूप इंटरेस्टिंग आसली तुमची. फूक मारून काय फायदो ना. हय सारकी जाप आसा. न्हिवलेल्या शिताक फूक मारून काय फायदो ना. ह्या म्हणीचो अर्थ तुमकां खबर आसतलो.
टायम जसो गेलो की मागीर ताजो कांयच फायदो ना करून अशें कितें म्हणजे एखादो वेळ आसता त्या वेळा भितर काम करून तर काम करपा जाय मागीर तूं कितलेंय केल्यार जायना काम. निवल्या शिताक आमी फूक मारची ना न्ही, ते पयलींच निवल्ले आसता. हय सारकी जाप आसा. म्हणटकूच ह्या म्हणीचो अर्थ कितें? निवलेल्या शिताक फूक मारप न्हय. गरम आशिल्ल्या शिताक फूक मारप. कित्याक आमी शिजतना पळयता न्ही ते फूक मारून अशें करून जाले काय ना ते. सो ह्या म्हणीचो तुमकां अर्थ खबर आसतलो. मारची न्हू आसतले खबर ना, मारची न्हू आसतले मे बी. भाजता कितें ना फुगड्या गरम निवल्या हावपा दिसना. म्हणजे कॅनॉट ईट, यू हॅव टू मेक इट हॉट, दॅन ओनली वी कॅन ईट. ओके, तुमच्यो जापो सारक्यो आसल्यो, ओके आसल्यो, पूण हय पूण खरी जाप सारकी जाप जी आसा ती तुमच्यांनी दिली की निवलेल्या शिताक फूक मारचें न्हय. फूक मारून फायदो ना ॲक्च्युली, त्याच भाशेन. हय एक्चुली सारकी जाप आसली, निवलेल्या शिताक फूक मारून फायदो ना. ह्या म्हणीचो अर्थ तुमकां खबर आसतलो. म्हटल्यार जे काम सारके सरळ आसा तेतून आनी कितें एफर्ट्स आसा घालपाचे ते. एक्चुली आमी ही म्हण केन्ना वापरतात जाणाय? सपोज आतां एक वेळ आसा, त्या वेळा भितर एखादें काम आमी करून घेवपाक जाय. सपोज तेन्नाच आमकां तो फायदो जातलो. आतां वेळ सरोन गेलो आनी मागीर आमी धडपड करता जाल्यार आमकां ताजो कांय फायदो जावचो ना. म्हणजे निवलेल्या शिताक फूक तूं कितलें म्हूण मारतली, कांय तुजो फायदो ना. This program is sponsored by Vision Goa, a Chirag Datta Naik initiative. माय गोवा नेटवर्कचे वतीन तुमकां सगळ्यांक परत एकदा येवकार. तुमी पळयतात मन कोंकणीचो दुसरो भाग, कोंकणी शब्दांचो खेळ. गोंयकार हे शीत, कडी आनी नुस्तें हाचे खातीर फामाद. पूण नुस्त्यांचो उल्लेख करतना जायते फावट आमकां नुस्त्यांची फक्त इंग्लीश नांवां वा फक्त कोंकणी नांवां कळटा. तर चला आयज अशा 5 गांवठी नुस्त्यांची कोंकणी नांवां पळोवया आनी तांकां इंग्लिशीन कितें म्हणटा हें लेगीत जाणून घेवया. आयज वेंचून काडलेल्या पयल्या नुस्त्याचें नांव जावन आसा काळुंदर. एक वचनान म्हणल्यार सिंगुलर आमी ताका काळुंदर म्हणटा, जाल्यार भोववचनान प्लुरल आमी ताका काळुंदरां म्हणटा. काळुंदर हें नुस्तें जेन्ना ल्हान आसता तेन्ना ताका तिप्रूक वा तिप्रुकां म्हणटा. तिप्रूक वा तिप्रुकां व्हड जातकीर काळुंदरान बदलतात. आयज वेंचून काडलेल्या दुसऱ्या नुस्त्याचें नांव म्हणल्यार गोब्रो. गोब्रो हाका इंग्लिशीन रीफ कॉड म्हणटा. गोबऱ्या रंगाचो आनी थिपक्या थिपक्याचो तो आसता. एक गोब्रो म्हणल्यार सिंगुलर, जाल्यार प्लुरल आमी गोबरे म्हणटा. आयज वेंचून काडलेल्या तिसऱ्या नुस्त्याचें नांव जावन आसा शेवटो. शेवटो हाका इंग्लिशीन ग्रे मालेट म्हणटात. शेवटो एक वचन, जाल्यार भोववचन आमी ताका शेवटे म्हणटात. शेवटो जेन्ना ल्हान आसता तेन्ना ताका शेवटाळी वा शेवटाळ्यो लेगीत म्हणटात. आयज आमी वेंचून काडलेल्या चवथ्या नुस्त्याचें नांव म्हणल्यार बाळे. बाळे हे 2 प्रकारचे असतात, धवे बाळे आनी तांबडे बाळे. धवे बाळे लांब असतात, जाल्यार तांबडे बाळे बोटा येदे असता. इंग्लिशीन ताका आमी रिबन फिश लेगीत म्हणटात. आमी आयज वेंचून काडलेल्या 5व्या नुस्त्याचें नांव म्हणल्यार सवनाळो. सवनाळो एक वचन, जाल्यार सवनाळे भोववचन. ताका आमी इंग्लिशीन बटरफिश म्हणटात. अशी साबार नुस्तीं आनी तांची साबार नांवां गोंयच्या संस्कृतायेन गोळटात. ह्या नुस्त्यांची इंग्लीश तशेंच कोंकणी नांवां तुमी आमच्या कमेंट बॉक्सान कमेंट करपाक शकतात. तर मेळुया मन कोंकणीच्या फुडल्या एपिसोडान. कोंकणी शिकुया, स्वता गिरेस्त करुया आनी सदांच बाळगुया मन कोंकणी.